नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कार्यक्रम जावन आसा संगीत संवाद आनी हे संगीत संवाद चलायसून दिवच्याक आयल्यांची आयचे सोयरे ख्यात गायक आनी दक्षिण भारताचे महम्मद रफी म्हणलेले नाव पाविले श्री ठागुरदास मल्ल्या हांनी. नमस्कार. नमस्कार. आयचे कार्यक्रमाक तुमकां आत्मीय स्वागत करता. ओके, थँक्स. श्री ठागुरदास मल्ल्या हांनी गायन क्षेत्राचे एक व्हड नाव. तांकां केरळांतू एक तांणी दिल्लेल्या कार्यक्रमांतू दक्षिण भारतीय महम्मद रफी म्हणलेली एक बिरूद थंय मेळ्ळेलें आसा. आनी ख्यात गायक पी श्रीनिवास हांनी महम्मद रफीले पुनरवतारू म्हणून हांगेल बद्दल व्याख्यान केलेलें आसा. तशीच एक शाम रफी के नाम आनी तशीच एक आवाज अनोखा अंदाज म्हणलेले असल कार्यक्रमाद्वारे सुमार 5000 चड शो दिवन महम्मद रफीले तशीच ख्यात हिंदी सिनेमाचे गायक जालेले मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार असले नावादिक गायकांगेले पद निरंतर तांतूय रफीका महम्मद रफीले 12 घंटे कंटिन्युअस जावन एक गायन केलेले दाखलो तांगेले. तशीच तांणी विविध भाशेचे पदांक संगीत संयोजन करताची, तांणी पद रचन करताची, नाटकांतू अभिनय करताची, काणी पद बरयताची. मात्र न्हय, तांगेले हे गायन कला तशीच तांणी विविध वाद्यंत्र वाजयताची. तबला, हार्मोनियम, कीबोर्ड असल गिटार असल पुरा वाद्य तांणी वाजयताची. ते तांणी दोळनातील चेडवाले एक स्कुलांतू शिक्षक जावनूय काम करताची. चेडवांक ते शिकोवन तांगेली विद्या तांणी मुखारसून व्हरत आसाची. तसले अपुरबायेचे एक गायक श्री ठागुरदास मल्ल्या आजी आमगे लोटू आमगे स्टुडियोंत उपस्थित आसाची. आमकां भारी संतोष जाता. परत एक वेळा तुमकां आत्मीय स्वागत. थँक्स. आता तुमगेला हांव श्री दिवंगत नारायण मल्ल्या आनी हांव श्रीमती रत्नाबाई मल्ल्या. तुमकां चेडवांक सगळ्यांक तांणी हे नमनेचे एक संगीताची अभिरुची कशी हाडयली? तुमगे घरांतू सुमार जन गायक आसाची, वाद्यवादक आसाची. ख्यात अशोक कुमार तुमगेले अण्णा एक व्हड नाईट तांणी चलायसिता आशिल्ली. तशी अशी एक संगीता अभिरुची तुमकां सगळ्यांक येवच्या कारण कशी? म्हळ्यार आमकां सांज दाखून तांतूं उमेद लायक आशिल्ली. अण्णान आनी प्रॅक्टीस कोच पळयत आशिल्ले आमी. मागीर मेल आनू मेन ताक उमेद चड आशिल्ली आमगे चेडवांक लायक संगीत शिकोवंक म्हणून. तशें आमकां स्कुलां आसतना ताणें संगीत शाळेक जॉयन करेला. संगीत स्कुला जॉयन करून हिंदुस्तानी क्लासिकल क्लासाक आमकां घाला. तेन्ना हांव थंय स्टडी करून तबला, हार्मोनियम आनी थोडे सिंगींग थंयची प्रॅक्टीस करून तबला भितर एक्सपर्ट आशिल्लो हांव त्या टायमार. म्हळ्यार हिंदुस्तानी क्लासिकल प्रॅक्टीस करून करून मागीर आमी कमर्शियली चिके डायवर्ट केलें आमगे लायन. वय चिके फिल्म स्टायलाक देंवले. कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार हिंदुस्तानी क्लासिकल आनी मस्त प्रोग्रामांनी मेळनाशिल्लें आनी तांचो रेम्युनरेशन आमकां कसलें त्या नमने मेळनाशिल्लें सोडसे. तेन्ना फिल्माचें एक पद तेन्ना म्हणल्यार पुरो त्या नमने हिट जाता आशिल्लें फिल्म सॉंग्स. वय तितली डिमांड आशिल्लें. तशें आमी थोडें ताका कन्वर्ट केलें. आमगेलें टॅलंट चिके शिफ्ट केलें ह्या सायडाक. हिंदुस्तानी ऑफकोर्स हिंदुस्तानीची लायट म्युजिकाक चिके आमी कॉन्सन्ट्रेशन चड केलें आनी प्रोग्राम्स थंयच्या सुरू केले. वय
तुमके एक ठागोर दास म्हणेल नाव हां दवरचे एक कारण कसले जो तुमगे ल्हान कसले बेंगाली साहित्य जो नाही चेडवा नाही दिताले नाही मेगेल अन्न जातकारी मेगेल शिवलग्न शिवराशी हां त्या आजी प्रकार मेगेले ठ ठ हां ठ अक्षर आगेले दवरला लायक म्हणून ज्योतिषान सांगले गेला हां आगेले ठ अक्षर दवरला रे हं. तेंचे नाव बीन दवरला लायक म्हणून ताणे आलोचन केली ठ म्हळ्यार रे काय ना टक्कू असल पुरो दवर ताज्यात कसं रे आयडिया येईन ताका मागीर ठागोर दास म्हणून दवरला लायक म्हणून हां तशी मेगेल नाव तशी दवरली तशी ठागोर दास वय तशी हां ओके ॲक्च्युअली ठागोर दास मल्ल्या आम्ही वय वय वय, मल्ल्या वय. वय आता तुम्ही पद सांगू का म्हळ्यार तुमच्यान जाता म्हळ्यार तुमकां सुरवेपंत कशी कळ्ळें जात म्हणून हां वय म्हळ्यार पद सांगू येता पण सांगू येत म्हणून नाही तुम्ही वाजंत्र चेड करेक्ट शिकता करेक्ट आशिल्ले. शिकता आशिल्लो ताजे वटो हांव वोकल वय थोडें प्रॅक्टीस केलें प्रॅक्टीस करतना केलो आयकता लिस्नर्स पुरो केलो तांणी म्हणाले ची तूं वॉयस लायक आस वय तूं पद वोकल म्हणत म्हूण सांगून हां मागीर तांकां तें त्या टायमार फिल्मा पद म्हणटा मोहम्मद रफील फस्ट हां मुकेश मोहम्मद रफीला हिट पीकर आशिल्लो त्या टायमार वय हांव रफील पायस म्हाका टॅलीची कितें जाता म्हणून साधारण कितल्या इसवी एक मिनिट ಹಾಂ. 1950 ना ना ಹಾಂ. 51 ಜನ್ಮ ಆಯಿಲ್ಲ ಹಾಂ ವೈ 51 ಮೇಗಲ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಹಾಂ ಸೊ 56 57 चल्लो सांचल 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 असतानाची हां पद फिल्मा पद स्टार्ट केला हां पद म्हणून सुरवे खंयची पद म्हणेल तुम्ही फर्स्ट पद मोहम्मद रफी खंयची पद फेवरेट म्हणून सिंगर मोहम्मद हां वय हां फर्स्ट पद हां दोस्तीन तुल पद हिट आशिल्लें तेन्ना हां. तातूं दोन पद वय मेगेले प्रोग्राम म्हाका मेजिकरान जनान म्हणिल्लें हां. एक चावूंगा माय तुजे वय आनीक तें आयकलां न्हू चावूंगा माय तुजे आनी ताजी तेजी फिल्मांत दोस्ती आनीक आशिल्लें वय ओ जाने वालों जरा मुड़ के देख मुझे एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह जिसने सब को रचा अपने ही रूप से इसका पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा जाने वालों जरा जाने वालों जरा हे पद तुम्ही हे 5 मेगेले- वर्साचे आसतना हां आसतना वय हें हिट जालें हां. मागीर दोन पद चावूंगा माय तुजे हां, आनी हें हं. जाने वालो जरा वय दोन जाणां भार लागले हां त्या टायमार फिल्मा पद म्हणून सुरू केलें मागीर एकडे गूण बळीन हां वय होय तशी शास्त्रीय संगीत विसरणीची वय तबला गिबला हें तें क्लासिकल टच प्रॅक्टीस करता आशिल्ली घर बट आमकां पब्लीक वताना आमी हां क्लासिकल पद म्हणचे बदला फिल्मा म्हाका रेकॉग्नायझन आमकां मेळ्ळें रेकॉग्निशन फिल्म पद म्हणून. आता तुम्ही रफील पद मस्त सांगताची मस्त वय वय तुम 12 घंटे कंटिन्युअस रफील पद सांगला या हाजी कलेक्शन परत तुम्ही कशी शिकवून घेता आशिल्ली रेकॉर्ड हां. हाडून दवरताले आमी हां. रेकॉर्ड दवरून ताका कॅच करून तें खंयची स्केल आसा म्हणून सांगून रफीन म्हणलेलें स्केल हां त्या स्केल नोट डावन करून हां स्केल म्हळ्यार कळ्ळें, कळ्ळें पिच्च पिच्च वय श्रुती नोट श्रुती नोट डावन करून तेच श्रुती म्हळ्यार आनी इमिटेट कशी करता म्हणून हां वय वय. वय तें नोट डावन करतात हां आतां बाकी सिंगर्स जाल्यार कांय ना ताका जितलें क्लासिकल म्हणटालो म्हण जाल्यार वय तो तागेलें एक पद म्हणटा शिवाय वय आमकां एक एडिशनल आसा वय आमकां राग ताळ हं. हाजे ಒಟ್ಟು वे ऑफ प्रेजेंटेशन आनी तागेलें वॉयस इमिटेशन वय तें करता जाता वय वय आता
महम्मद रफीली एक कसं म्हणा रे ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ म्हणता पळय मी कन्नड अंतू ते कसं म्हणा रे तो खंयची सिंगर साल पद म्हणता तांक तकीत तशी म्हणतो वय आता राजेंद्र कुमाराक ताका जुबली कुमार म्हण नाव येवच्या कारण जाल्लेचे महम्मद रफी इता म्हळ्यार महम्मद रफील पदा निमित्त राजेंद्र कुमाराल पुरा फिल्म जुबली आचरण हिट तेत कोण तशीची बरी राजेंद्र कुमार मात नाही देवानंदाक गैडा खातीर देवानंदा आनी ಕೆಲವು ನಾವು ನತಿಲೆ ಹೀರೋ ಕನಿ ಪುರ್ತಾನ ಹೀರೋ कोण सोडला वय तागेले पदा निमती विश्वजीत काय नाशिल्ले अय्यो विश्वजिता खातीर कितले पद म्हणा वय तशी आनी बाकी आता देवानंद म्हळे इवन अक्किनेनी नागेश्वर रावाले ते कुहू स्वर्ण सुंदरीचे तशी ते खंयचे एक्टरा खातीर तो तांगेले तांक ಹೊಂದೂಚ್ म्हणके तो पद म्हणटा इवन जॉनी वाकर आलते तेल मालिश वय 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 सरदुख राचक्र वय तसले एक तशेल्यार तुम्ही ते तशी वॉइस बदल करता वय म्हळ्यार हांव तशी म्हूण न्हय तेंची स्टायल कॅच करता महम्मद रफीन कशी तो हें करता ताजे प्रकार हांव ते कॅच करून ताजे प्रकार म्हणटा आशिल्लो वय म्हळ्यार खंयचे एक्टर तो म्हणटा तेच स्टायल आता शम्मी कपूरा खातीर ताणें जंगलीन तो वय जंगली म्हणला याहू वय ते फास्ट पद न्हू फास्ट तशी स्लो पद त्या वय म्हणला की वय 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 ते मेल मास्टरपीस एहसान होगा ते पूरा मेल मास्टरपीस आहा रफील तुम्ही आता खंयचे याहू सांगता गी सुकू सुकू सांगता गी ते आता मॅडम कशी म्हळ्यार आता हे हार्मोनियम घेवन तसल पद म्हणून जायना ताका बरो ऑर्केस्ट्रा आसल्यार मात्र क्लिक जाता आता हार्मोनियम घेवन खाली म्हणटाना सेमी क्लासिक टाइप आणि माइल्ड सॉंग्स असले म्हणून का फास्ट म्हणून जायना ड्रम बीट्स आणि पुरो आसता तशी जावन ते म्हणजे एहसान जाता एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है तो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों के छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर तेज शमी कपूर रखता अनेक स्टाईल अकेले 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 कहाँ जा रहे अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले 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 कहाँ जा रहे हो म्हणून त्या टायमार एक्को नाशिल्ले आम्ही एक्को तोंडाने करू का आता परत चॅनल आला एक पण आम्ही अकेले म्हणल्यार तो ते गुण येता हे आम्ही तोंडाने करू का आशिल्ले पुढे वय वय आता महम्मद रफीन बोशा नौशाद आले म्युझिक डायरेक्शनान तू सूर कोर न्हू मागीर तशी SD बर्मन शंकर जयकिशन मदन मोहन मस्त जनाले हांतू ताणें हे केले पद म्हणलें तुमकां खंयचे म्युझिक डायरेक्टराले पद महम्मद रफीन सांगिल्ले चड सांगूक खूश जाता कशें म्हळ्यार महम्मद रफील पद आमी सर चॉयस म्हूण ना मॅडम चॉयस ना कितलेंय पद एक एक म्युझिक एक एक नमुन्यार दिता म्हळ्यार तागेल्यान आमकां चूज करचें मेळना तितलो पुरो लायक एक फिल्मा भितर 4 पद आसल्यार 4 3 4 हिट तागेलें तशी खंयचेय म्युझिक डायरेक्टरान केलें तेगेनी तांगेले अंदाज प्रकार तांणी एक मदन मोहनलाल स्टायल वेंगड मागीर शंकर जयकिशन स्टायल वेंगड
आमकां तांतू कोण बेस्ट म्हूण सोदून काडचे ना. केलो पद शंकर जयकिशन लायक करता, केलो मदन मोहनान केलें तें हिट आसता, नौशादान केलें तें लायक आसता. तशी आमकां चूज करूंक भारी कश्ट जाता. बट हिंदी म्युजिका भितर फिल्म लँडा भितर ऑलमोस्ट म्युजीक डायरेक्टर्स बेस्ट दी बेस्ट तांणी खंयचेय तांणी केलें दिगिनी लायक करून करतात. बट म्हगेल फेवरेट म्युजीक डायरेक्टर मदन मोहन. मदन मोहन हांव लायक करता. शंकर जयकिशन, मदन मोहन म्हगेले दोग जाण फेवरेट म्युजीक डायरेक्टर. तांणी केलेले खंयची पदय मदन मोहन रियली बेस्ट म्युजीक डायरेक्टर. हय हय तागेले. तुम्ही शंकर जयकिशन म्हळें. वय शंकर जयकिशन आले प्रोफेसर असली नकली. खंयची तुमी आतां आमकां एक शंकर जयकिशन आले म्युजिकाचे एक म्हणलो हे सांग तेरा तो आनी अकेले अकेले शंकर जयकिशन शंकर तो तागेले म्हळ्यार हिट सॉंग्स. वय तशें जाल्यार मदन मोहन आल खंयचे. मदन मोहन वय. आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्तान गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्तान गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए. आणि सुमार दिला ताना अनेक. ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं. या जागेल भारी लायक हिट. वय वय हे मगेल प्रोग्रामा भितर केरळ हांगा थंय बरो भारी हिट जाल्लो. हिट म्हळ्यार दोन दोन पटी म्हणटात. वय केरळांत तुमकां महम्मद रफी ऑफ साऊथ इंडिया म्हणून बिरुद दिले तांणी. ते एक प्रसंग सांगया. म्हळ्यार एक कॅलिकटा एक प्रोग्रामाची म्हाका लागलो सांग तेन्ना त्या प्रोग्राम म्हळ्यार एक कॉलेजांत कॅलिकट इंजिनियरींग कॉलेज. इंजिनियरींग कॉलेज म्हळ्यार मस्त स्टुडंट नॉर्थ इंडियन्स पर चड येता थंय प्रोग्राम जाताना सेक्रेटरी म्हाका लायलो अशी अशी प्रोग्राम करता सी दीस प्रोग्राम इज गोईंग ऑन हियर नो आर्टिस्ट वेर क्लिक्ड. कोणूय क्लिक जायना त्या स्टुडंट्स तेन्ना उरना रफ टायप पुरो नॉर्थ इंडियन्स चड रॅगिंग रॅगिंग टायप तसो टायप. तशी सुमार प्रोग्रामाक हांगा लागल्याक आर्टिस्ट आयल्याची तांकां पुरो टोमॅटो उडयला जनांनी. म्हाका मात येवन आयकुनूच कसो करचें म्हूण वच्चाचें आमकां लावा. मेगेला थंय आर्टिस्ट येनात तेन्ना एक हार्मोनियमाचें नांव पद, एक तबलजी आनी एक सेंटा क्रिसा एक चेल्ली आशिल्ली गिटाराक ती कापून उरलेली. ताका एक जण आमी त्या एक जण मात्र कसो करचें पात्र ऑर्केस्ट्रा पातोर मान दावंडेला म्हणटा व्हड व्हड ऑर्केस्ट्रा हांव त्या एक जाणाक येवन कसो करचें म्हणून बारे आल्याचें तितना स्टेजार म्हणाला हांव म्हणलें सेक्रेटरीक देखो भाई तो हिंदी उलयतालो तो तेकडची खंयची यूपीचो. ऐसा ऐसा है मैं प्रोग्राम देता हूँ मुझसे कुछ भी होता है मैं करूँगा. हाँ बाद में उन लोगों की इच्छा है अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो बंद करके चला जाऊँगा. अच्छा ठीक है फिर भी आप कोशिश कीजिए अच्छा सा अच्छा प्रोग्राम देने के लिए कोशिश कीजिए. हाँ अच्छा ट्राई करूँगा मैं. स्टेजार बसलो
बैसून टेबल हगूर तांडून हार्मोनियम ताजेवर दवरताना ओ उस्ताद बडा उस्ताद आहे रे हा. जल्दी कर रे पण सूर झाली एक एक सरदारजी पुरा येत्रा बसले हा. म्हाका थंड सूर जाला भितर आता फातर पुरा रेडी करता असे की मग पळयता असो कोण सकडाव हात आनी पुरा वय कडी रे हार्मोनियम धरलें हं. दवरून स्टार्ट करताना हं. एक पद स्टार्ट केलें ते म्हळ्यार दूर ओपन एअर स्टेज तें दूर पळयताना आया सावन झुमके म्हणून हा. कटआउट दिसलो म्हाका व्हड हा. तें रोड आमकां स्टेजार समोर दिसता रोड सायडाक व्हड आमकां फेस करून आसता वय तें पळयलां आया सावन झुमके हांगा आयला मात्रात ताजी पद आनी पळोवन नासुका वय हां मोस्टली तें पॉप्युलर आसा बरोबर वय वय हं. तें पद स्टार्ट केलें हं. हें नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान जुबां हो जो एक प्यार की दास्तां हो किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो बुरी है बुराई मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो हें स्टार्ट केलें हा. ते ऐकून एक भयंकर रेस्पॉन्स म्हळ्यार हा. टॉप क्लास म्हळ्यार आयला मात तें पिक्चर हा. तें पळोवन हा. हें कडे top चीट जो पेटयली. वय इतली चीट येयली हा. मागची चीट येवचे भार फूल बरसाव हें म्हण तें म्हण हा. म्हूण मागीर 3 hours सपोज टू बी द 3 hours प्रोग्राम हा. बट आय गेव 4 hours प्रोग्राम ओ 4 घंटा प्रोग्राम एकलो वची हं. हं. नो लेडी नो डू इट नथिंग हा. आता तितलें कितें जालें तें महम्मद रफीन सुमार एक 25,000 एक पद म्हणला वय 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 तांतू तुमकां कितले पद येता साधारण पुरा पद बाय पुरा हांव म्हळ्यार स्टेजार स्क्रिप्ट धरना बायपाट म्हणटा वय पद सुमारच म्हाका हा. बट स्टेज प्रोग्राम आल्यार स्क्रिप्ट धरनाशी म्हणटा हांवें वय. म्हगे लायफ हांव स्क्रिप्ट धरनी हा. हय विदाउट स्क्रिप्ट वय. आतां 12 घंटे हांवें केलेलें आसना वय. बायपाटच हा. हा. पळयनाशी म्हळें हे 12 घंट्याचे प्रोग्राम तुम्ही खंय दिल्ले केन्ना मणिपाल सिंडिकेट बँक आनी उदयवाणीच्यांनी हा. दोग जाण कमांडर केलेलें तें हा. हा. तांणी हांगा मणिपाल सिंडिकेट बँक हॉल हा. तांगेलो हॉल आसा एक गोल्डन जुबली हॉल वय हय हं. थंय म्हाका तुका 12 घंटे प्रोग्राम दिवय तूं हं. म्हळ्यार ताचे पेक्षा फुडें महफिलांनी परत 7-8 घंटे एकलो म्हणटा आशिल्लो रात्री सुरू केलो पालपाल ताई हा. हा. वय केलो इंजिनियर्स डॉक्टर्स आनी परत तांची फॅमिली गॅदरींग हं. ಒಟ್ಟು ಕरून मागीर एक महफिल म्हणून करत आशिल्ले हो. वय रात्री स्टार्ट 8 घंट्यार हा. पालपाल टायम म्हणटा आशिल्लो 7 hours 8 hours कशी म्हणून काय ब्रेक नाशी वय ब्रेक नाशी हा. हार्मोनियम घेवन हं. स्टार्टच तबला हें तेन्ना एक 4-5 म्युजिशियन व्हरत आशिल्लो हा. तें जावन तें आयकून केलो जाणांनी कशें म्हणल्यार तूं गेले 12 घंट्याक शो करता म्हण आसता 12 hours हं. म्हणून तांणी आयडी केली हं. आयडी करून हं. दिल्लेची हं. वय साधारण grand कितले पद म्हणून सुका तांतू तांतो हांवें नियरली 225 अंदाज ओ. सॉंग्स वय विदाउट स्क्रिप्ट वय कळय नाशी बाय ना पाट पाट हो हो वय नो रिपिटेशन हा हे खंयचे गिनेस रेकॉर्ड जो तशें कसं वय केल्लें बट हांव ताका इंट्रस्ट लिमका बुक्स ऑफ रेकॉर्ड्साक हा. गेलो ना तें पेटयलें बट तांणी कोणें लिंकाच्या येवकताल आमी तें ऑर्गनायझर तो तितलो स्मार्ट नाशिल्लो एक्टीव नाशिल्लो हा. हा. ताणें हाडोवच्याक वय ट्राय करीन तांकां ट्राय केलें जाल्यार तांणी येवन पळयलें जाल्यार लिमका बूक जाता आशिल्लें मागीर गिन्नेस जाता सादारण वय हं. म्हळ्यार पुस्तक पळयनाशी तितले सॉंग्स वय, बाय हार्ट वय, सिंगींग म्हळ्यार वय वाटेकार वय वय इतलं सांगू हे एनर्जी कैसून हाडची तुम्ही कशी नाही कसले तुमगे डायट आणतो जो ना ना डायट स्पेशल कसले काय ना कसले हांव जेवण सम करता काफी सम पिता हा. मागीर म्हाका हेवी ब्रेकफास्ट जावं सकाळी हा. वय जेवण लिमिटेड फूड लिमिटेड म्हण तशें न्ही हं.
दोन पटी जेवण 2 काबी 2 पटी टिफिन मागीर मध्य कांय तातवळ च्या हें पर पिनाव हय तशें मध्य खंय पिल्यार टी बी न्ही वय वय हय तुमगेले हे वॉयस राखून वरूंक कसले हे आसा की तुमगेले विशेष दिलेले रिहर्सल मात्र प्रॅक्टीस प्रॅक्टीस ओनली मेक परफेक्ट आतां कितले घंटे तुमी प्रॅक्टीस आतां दिसा 1 घंटो आरामान मी घेवन बसता पद म्हणटा बसून खंयचे खंयचे रॅर सॉंग्स कसले आसल्यार पळयत आसता हय आनी चेडूं शिकयत थंय म्युजीक म्हाका तांकां शिकून म्हाका हें जाता तुम्ही आत्ताची लेटेस्ट हे तुम्ही अपडेट जाल्यांगी ना फुडले सॉंग्स लास्ट मेगेले कशें म्हणल्यार 1985 ताजे नंतर हांवें पद प्रॅक्टीस करनी नाका वयता म्हळ्यार तें म्हाका सूट जायना म्हळ्यार आय डोंट लायक इट फर्स्ट लायक म्हळ्यार आमकां लायकींग जावंक न्हू आतां हांव पद म्हणटा म्हाका तें लायक जावंक न्हू तें म्हाकाच तें एक्सेप्ट करूं जायना तुम्ही सुमार 5,000 चड स्टेज प्रोग्राम दिला तांतू भायले कंट्रीन तू कितले मागीर सिंगापूर मागीर गल्फ कंट्रीज ऑलमोस्ट फुल्ल जाला हय कशी तांची जनाल प्रतिक्रिया कशी लायक रेस्पॉन्स म्हळ्यार भायर लायक रेस्पॉन्स हय थंय बरी रफील मात्र गल्फ भितर रफी मात्र रफी ओन्ली रफी मागीर केलो कडल्यान मुकेश जालें एक मनाडेलें मद मदें एक ऍड करता आशिल्लो हय मागीर स्पेशली हांव तें करतना एक आवाज नौका अंदाज म्हणून एक प्रोग्राम प्लॅन केलें घरकाड प्रॅक्टीस आनी कोर न्हू मुकेश जालें गेलें प्रॅक्टीस करून जाता तें एक प्रोग्राम दिल्लें ताका तें लायक क्लिक जालें म्हाका हय तांतू पुरो जनाल पळयतो म्हणटा ऑलमोस्ट म्हणटा आशिल्लो एक मुकेश जिस दिल में बसा था प्यार तेरा उस दिल को कभी का तोड़ दिया है तोड़ दिया बदनाम ना होने देंगे तुम्हें तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है छोड़ दिया जिस दिल में बसा था प्यार तेरा yeah. ते नेसल वॉइस कशी हाडटा ते शिके वॉइस आमी नाका वरका शिकेची म्हणटा नेजल भितर जाऊं कहाँ बताए दिल दुनिया बड़ी है संग दिल चांदनी आई घर जलाने सुलझे न कोई मंजिल जाऊं कहाँ बताए दिल म्हणटाना तोंडा चेड नेजल अशी भितर व्हरून आता तुमगेल ते वय नॅचरल जाल्लेले तुमगेल ते सिंगींग या सोण अन्यकल्याल तरी नेजल कोण पद म्हणचे प्रमाणतन कसले तुमकां बाद जातगी ना बाद काय कसले प्रॅक्टीस प्रायवेट वी नीड प्रॅक्टीस वय प्रॅक्टीस करून घेवं का तागे कशें येता म्हणून पळोवन आमी तें टेप काडून घेवं आमी म्हणलें पद आमी रेकॉर्ड करून वापस तें रिप्ले करून तांतू कशी समकोर येतू तें समकोवन घेवं आमी समकोवन घेवं वय केलो पटी नेजल फुल्ल नेजल म्हूण येना केलो पटी रफील येवन वता जाऊं कहाँ फर्स्ट वर्ड मुकेश आला तिन्ने दुनिया बड़ी म्हणटा रफील्स येता मुकेशान सुरवे सुर करता ते बहुशा पहली नजर की कंची सिनेमा ते दिल जलता है तो जलने दो ते हक्का कोणाक आमगेले सायकल म्हणके म्हणटा आशिल्लो एके टायमार सायकल म्हणचालो बट त्या टायमार हांव मुकेशाल म्हण आशिल्लो नंतर हांव बिगीन करतना हें जाऊं कहाँ बताए दिल तें तागेलें मास्टर पीस सुमार आसता गेलें मुकेशाल आनी ते मुकेशाले वॉयसान तुची एक दुख्ख वय ते मेलंखली म्हणटा म्हळ्यार एक हृदयां भितर आशिल्लो हॅप्पी सॉंग म्हणलें तिगे तें ट्रॅजेडी सॉंग ते जाऊं कहाँ वय तें बार लायक पद सुमार आसता गेलें सुमार पद मोस्टली ही इज meant for tragic songs, pathos songs. तागेले वॉयस pathos songs are suitable. म्हणटाना एक pathos टच येता पळय तें तागेलें ग्रेटनेस तागेलें मुकेश आले
मन्नाडे पद तुमकां कशी मन्नाडेल म्हळ्यार केलो म्युजीक कॉम्पिटिशन्स हांवें केलो मन्नाडेल पद म्हणटा आशिल्लो मन्नाडेले तागेले म्हाका लायकींग इज व्हेरी गुड सिंगर तागेले तेगेले ते लागा जो म्हणला गी तुमी लागा मेल मास्टर पीस वय लागा मेल मास्टर पीस खंयचे प्रोग्राम लागा चेरून तुमी घालताचे ओके ते म्हळ्यार ज्यान लायकला ता सारे गंमत आसता वय 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 तागेले चिके रफी वरेची बट चिकेची बेज हार्ड चिक करून रफी मणक्याची चिके आसता वय रफी मणके म्हण न्हय सेम टायप विथ मुकेश वय चिकेटाचे वय पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई एक पल जैसे एक जुग बीता एक पल जैसे एक जुग बीता जुग बीते मोए नींद न आई पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई वय आमगेले भीमसेन जोशी ओटो एक जुगलबंदी सांगेल वय लायक वय वय बसंत बहार ऑलमोस्ट तू प्यार का सागर है वय केलो पद सीमा सीमा वय सीमा मास्टरपीस वय वय ताका अवॉर्ड आणि ते लाल वय जनक जनक लाल पत्थराचे रे मन सुरमे आशा भोसले वय वय त्यामुळे डुएट वय बार आणि खंयचे आगेले मन्नाडेले सांगू या सगळी तुमकां सुमार आसा जिंदगी कैसी पहेलियां ते आसना आनंद आनंद वय सलील चौधरी चल वय जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए तशी चिके बेस येताना चिके शेक लाईट शेक करतो वय 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 पळा कभी ये रुलाए तशी त्या टाईप वय लाईक वाच वय भारी लाईक वय त्या तग्गेल ताण लाईक सिंगर मोहम्मद रफी वय 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 मोहम्मद रफी तो बार लाईक वय मर्यादित बसंत बहारा कतिरी एक लायक एक पद ताणे आणि तितलेच लायक मोहम्मद रफी दोन कॉम्पिटिशन आशिल्लें वय 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 सुरना सजे एक वय तागेले दुनिया ना भय भयंकर पद वय वय ते म्हणला मेल प्रोग्राम म्हणला वय मागीर आतां महेंद्र कपूर ताका मी अशी पळयला रे चिक्के ताका एक दांत म्हळ्यार चिके उब्बू म्हणटा पळय वय चिके येता वय चिके येता दांत भायर तशें तागेल ते पदांत ते एक चिक्के ते दांता हाजे निमित्त एक विशिष्ट जालेली एक वॉइस तागेल एक वॉइस सिमिलर टू मोहम्मद रफी म्हणगे तो बट मोहम्मद रफीले पद प्रोग्रामा म्हणत आशिल्लो मोहम्मद रफी जावन आयिल्लो प्रोग्रामाक ताण एक दुनिया की रखवाले मोहम्मद रफी पैसी एक पिच हाई म्हणला वय रफी रेकॉर्डा पैशी एक पिच हाई जावन तें पद गाळा वय तसो सिंगर तो सोदून मुंबई येयला तो मुंबई येवन मोहम्मद रफी मेळ न्हू हांव एक सिंगर म्हाका एक तुवें एप्लिकेट दिवन म्हाका एक तूं गेला म्हणके कर काम
रपेल घरकडे गेलो ते बीन घरकडे रपेल गे आणि जायचं म्हणाल गे तुका एक चान्स घेऊन दिता मग मोहम्मद रफीन उरलो न्हू ताका चान्स घेऊन दिता आं हां एक पद घेऊन दिलं ताका हय तेगेले ए नीले गगन केतले भारी लायक अगर वय मिगेल ते हिट जाला मॅडम हे नीले गगन केतले पद ते अमराज आईल टाइम मारी वय हांव मडिकेरी प्रोग्रामाक गेलो मडिकेरी भितर हें पद म्हणले नंतर नॅशनल एंथम तरी हां पूरा क्लोज जाता वापस तें पद म्हाका जनानी फुल्ल एकलोय भायर वचचें न्ही तें पद वापस म्हणूंक काची नीले गगन की हय तें पद एक वळूंक नीले गगन के तले धरती का प्यार पले नीले गगन के तले धरती का प्यार पले ऐसे ही जग में आती है सुबह ऐसे ही शाम ढले नीले गगन के तले धरती का प्यार पले भारी लायक लायक पद हय तागेलें हें पद म्हाका येता रफी नंतर हांव लायक करता ताकाची महेंद्र कपूर तागेलें सुमार पद वय स्टेजार म्हणल्याच्या हां 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 हें पदाक मडिकेर म्हाका वापस रिक्वेस्ट केल्लें पळय आनीक तागेलें आनीक पद म्हगेलें फेवरेट आसा तें बरोवन हें हमराजाचे गी नाही हमराजच नाही तें म्हगेलें हिट जालां आनीक हें तुम्हारा चाहने वाला खुदा के दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे तुम्हारा चाहने वाला खुदा के दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे तुम्हारा चाहने वाला खुदा के दुनिया में वय ये मगेल हिट जालो हे जेन खंय गेल्यार निमगे हे पुरे तुम्ही एक आवाज अनोखा अंदाज तांतू तुम्ही आणि तलत मेहमुदाल सांगताले जी आणि वो कोण आमगेलो हेमंत कुमार वय वय हेमंत कुमार म्हाका भारी खुशी हेमंत कुमार वय हेमंत कुमार ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां 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 गेले वॉइस कशी हाडची तुम्ही तेव्हा ಇದು ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ तांगेले टेप काणाव केलें ते टेप रेकॉर्ड काणाव पद म्हणटा నేను एक काम करू तांगेले वॉइस कशी आसा म्हणून आता ते काय तुम्ही लिप मूवमेंट अंत कसले तांगेले प्रोनाउन्सिएशन ते पूरा ते हे करू का वय वय लिप मूवमेंट त्यात तुमको भामटेत जोगी ना बा काय जाना म्हणजे अनॅचरल नव्हते अनॅचरल म्हळ्यार आमी ते प्रॅक्टिस करून घेवका वय वय प्रॅक्टिस म्हळ्यार वी हॅव टू प्रॅक्टिस इट वेल वय वय
आणि तलत मेहमूद आले खंयचे ते हेमंत कुमार आले हेमंत कुमार आले. वय. ओके. तागेले तें स्टाईल ते आमकां कांय स्टेन घालका म्हणना हेमंत कुमार मस्त स्टेन ना हां. युजल हं. म्हणल्यार म्हणके हगूर म्हळ्यार जाता म्हणून चिके बेज वॉयस न्हू बेज आनी मस्त हाई वचना तो वय वय. नैन से नैन नाई मिला दे नैन से नैन नाई मिला दे तरसवे बन लाजत आज सैया नैन से नैन ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿ शांताराम फिल्म ते वय जनक 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 वय पायल. तांतू वय, वय. म्हणटा तांतू हेमंत कुमार मस्त स्ट्रेंज जावं वय वय. हां, तशी. कॅज्युअल अगूर म्हणत चंद जावन म्हणत हां. तितले लायक वाजता म्हणल्यार बेज वय. विथ लायक बेज वाजता वय. हं. तुम्हारा इंतजार है पुकार ले तें अरे लायक पडटा हय सुमार पद आसता गेले वय वय. जाने हो कैसे वय. लोग ये जिनके हां, वय. प्यार से प्यार ओह, मिला भारी वंडरफुल. वय 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 वय. आणि तुम्हें याद होगा हं. तें भार लायक पडटा वय. आयकून आसा पळय तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे मोहब्बत की राह में मिलके चले थे तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे मोहब्बत की राह में मिलके चले थे तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे सट्टा बजा वय वय वय. आर लायक भारी वय लायक. मेगेल फेवरेट आहे माय हां, हां. वय हां. डुएट आहे हां. वय वय लताने तागे वय. अनेक आमी तलत मेहमूद आले. हां चल वय. हय चलत मे मदल का सांगन नो वय. तागे भू तलत मेहमूदाक ಬಹುಶಃ वय एस डी बर्मनान वय वय खंयची एक सुंदर बारी तागे वयर बेजार येवन मागीर ते महम्मद रफी दिल्ली ते पद म्हण आयकलें हांव. वय हय. नाही ते दिल्लेलं कारण म्हळ्यार ते रेकॉर्ड करतना तलत मे मुद्दा दिवका म्हण केलेलं त्यांनी वय. तेन्ना तलत मे मुद्दाला मार्केट आउट जाला आं. हं. कशें म्हळ्यार मार्केट आउट जाला आं. मार्केट आउट जावन मोहम्मद रफी हिट जाला तेन्ना आं हां हां. रफी आं. वय हिट जाल्या टायमार तें तेशें जालें निमतान तें चेंज करून मोहम्मद रफी प्रोड्युसरान डायरेक्टरान सांगिल्लें तें आं हां. ताका दिवका आं. मोहम्मद रफी कारण म्हणे हांवें म्हळ्यार तांकां दूड येवका न्हू कॅसेट सेल जावन वय. ताची दूड येवका न्हू वय, ताजे खातीर आं हां. वय जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटींग ओनली आं. तशी. दे हॅव चूजन मोहम्मद रफी वय तशी आसा केलो पण वय. हं. आता एका ट्रेंड डाऊन जाता म्हणून कळला रे त्या ट्रेंड अनेक कोण त्या टायमार आसता तांगेले हें करतात वय तशी आतां तुमी शंकर जयकिशना पळयला वय मागीर रवींद्र जैन वय रवींद्र जैनाल घरकडे चमकला वय. प्रोग्राम आयलो तो मुंबई षण्मुखानंद हॉला भितर प्रोग्राम आसतना रवींद्र जैन आयलो वय ताका घरकडे वचून हय. आनी खंयचे फिल्म डायरेक्टर नौशाद नौशाद, वय वय. तेगेले प्रोग्राम येद्रा बसून तागेले मास्टर पीस जावन ते तागेले हां. हमीर रागा रे मधुबन में राधिका वय हां. कोहिनूर. कोहिनूर हां. वय मधुबन में राधिका ना चेरे मधुबन में राधिका ना चेरे गिरधर के मुरलियाँ बाजे रे गिरधर के मुरलियाँ बाजे रे मधुबन में राधिका ना चेरे
तू सरी गमनी पर असतो वय वय नौशाद भारी कुछ झाला वय नौशाद आली मला क्लासिकल नोट्स तुमकां तांणी पुरात पळयले तुमी लायक पद म्हणटाची परकळ तरी खंयचे एक फिल्मा तुमकां पद म्हणून तांणी कसले एक आयिल्लें म्हाका एक पाटी आं, गुलाम अहमद म्हणून एकलो आशिल्लो वय तागेलें ताण म्युजीक दिल्लें तूं हां एक पद चलो दिलदार चलो हां. तें म्हाका कपयलें तांणी हां पाकिजा वय पाकिजा म्हणचे आशिल्लें म्हाका एक आयिल्लें हां. त्या टायमार म्हाका वचचें जायना हां वचचें जायना म्हळ्यार म्हगेलें अन्न आनी हुशार नाशिल्लें वय त्या टायमार म्हाका आपयला भारी छंद पद वय चलो दिलदार चलो म्हळ्यार ताणें आयडी केलें आनी तूं रफीक ताणें दोनूय लायना वय बाकी पुरो लता लता वय ताजे खातीर तें दोन लायना हां ते मागीर रेकॉर्ड केलें तें हां हां मागीर रेकॉर्ड केलें पिक्चर सुरू पिक्चरायझेशन जावन आनी तें चिके फेलियर जालें तें ताजे नंतर एक पद बाकी आशिल्लें तें रेकॉर्ड करून वय वय तें आजीकऱ्यान म्हणया म्हणून हां म्हाका दिव्या म्हण लिखिल्लें ताणें हां वय हां छा तें मागीर चुकलें एक अवकाश तेन्ना म्हाका तातूंत मला दोनूय लायन न्हू वय, वय. आजीकऱ्यान म्हणया वय 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 जाल्यार भारी वय छंद म्हळ्यार तो केरळा भितर प्रोग्रामा भितर डायरेक्टर आयलो हां हां प्रोग्राम पळोवचे आयलो हाँ। तेन्ना ऐसा काम करेंगे इसमें एक दो लाइन का एक गीत है ना हां इसमें कमल अमरोई वय वय कमल अमरोई वॉज द चीफ गेस्ट वय 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 मीना कुमारीले वय 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 त्या टायमार वय ताणें आपयता म्हाका वचचें जायना आमी बॅड लक म्हूण लेखता वय. त्या टायमार गेले जाल्यार वय कांय ना रफी आशिल्ली त्या टायमार रफी नासतना आमी कांय एंट्री ना थंय वय बट इवन देन येड्या एक एक वय. पद आनी म्हणून वय. तशी क्लिक जावी आशिल्ली तांगे नंतर जालें ती न्ही वय वय येवी आशिल्ली वय वय हम्म. हांव मागीर बाबलान ताणें आपयलो म्हाका बाबला तांतो आशिल्लो वय तांतो मागीर मेलोडी मेकर्सांनी एक फावटी आपोवचें आयिल्लें हां तांतो खंय वचचें जायना म्हाका इता म्हळ्यार मेगेलें प्रोग्राम हायलायट केलें तांगेले प्रोग्रामा गेल्यार हां तांणी एक प्रोग्रामा एक जेवा पद हां दोन जेवा पद रफीक दिताचे हां बाकी त्या टायमार पीक पिरियड म्हळ्यार किशोर कुमार आशिल्लो किशोर कुमार वयसाच्यो वो त्या लैला वो लैला वय कुर्बानी वय असलो पुरो हम्म. हिट जाता आशिल्लो त्या टायमार आमकां मोहम्मद रफीक एक जेवा मेळटाचे हां आनी ताजे नंतर म्हाका दिसलें म्हगेलें टॅलंट आसलो ना एक शाम रफीक इनाम वय मोहम्मद रफीला एक दिवया म्हणून हां तशी तें प्रोग्राम हाडलेलें हांवें एक शाम रफीक इनाम म्हणलेलो प्रोग्राम रफीक पळयला गी तुमी वय हां रफील प्रोग्रामाक म्हाका एकल्यान आपयलो हां ताजे कारण म्हाका पांय धरून हांवें पांय धरून रफी म्हणून हांवें एक पद म्हणटा म्हणटा पद म्हणटालोची तुगेलें पद म्हणटालें मनशां हां म्हण एक आशिर्वाद घेतलो हांव हां हां वय भारी मागीर तागेलो गेलो पूत शाहीद रफी हां. तो हैदराबाद आमगेलो प्रोग्राम आसतना तो आयलो हां. ताणें पळयलो आमगेलो प्रोग्राम आता तुम्ही सुमार पद कंपोज केला वय कोंकणीन मागीर वय, कन्नड कन्नड पुरो वय. हे पळय. वय खंयची फिल्म केलेलं सगळी फिल्म म्हाका ना प्रायवेट सीडी हांवें केला 3 सीडी तुम्ही कंपोज केलेले आणि तुम्ही बरयलेले पद खंयचे असले आसा आसा कोंकणी बरयला हांव कोंकणी भास कोंकणी राग तरंगिणी आनी ते 4-5 पद हांवें बरयला बरयला वय वय बरयले आणि ट्यून तुमगे ट्यून वय म्युजीक कम कंप्लीट आणि ती ही पद म्हणतो तुमगेले वय पद्मिनी नायक पद्मिनी नायक म्हगेले को सिंगर तिगेले तिची प्रोड्युसर त्या कॅसेटाची हां हां तांणी प्रोड्यूस केलेले कॅसेट 3 कॅसेट आसा तेंगे हां एक त्रिभाषा संगम आनी एक भास कोंकणी राग तरंगिणी हां तें कॅसेट फुल्ल कोंकणी हां आनी हांवें पद म्हणलां पद्मिनी तिगे धूव एकले आसा ज्योती प्रज्ञा ज्योतिका नायक आनी प्रितिका नायक म्हणून एकली हां हां तांणी म्हगेले को सिंगर्स जावन वय तांणी केलो खंयचे प्रोग्राम वचचे नाजी हां म्हगेले स्पेशल म्हगेले प्रोग्राम म्हळ्यार येतात तांणी हां हां वय वय हां एक पद ओके ओके वय हे पद बरोवचे न्ही साधारण केन्ना सुरू केलेलं तुम्ही पूर्ण कोण पुर्दोन सुमार नाटकां तुळू नाटकां बरयलां कोंकणी नाटकां वय हां हां नाटकांनी बरयत आशिल्लो हां त्या म्हळ्यार रेकॉर्ड नाटक जालें कडलो तें जेन्ना विसरता वय. पद आयतल्याक वय आमी आमचितल्याक वय तशें जाता रेकॉर्ड म्हूण जायना तें वय 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 बरें त्या टायमार म्हाका हें लायक हां हें ಕೊಪ್ಪುಂದೂರ ತೂಕೈ ವತ್ತ ಮೆಗೆಲೆ ಗೀತ ತುಕ್ಕ ಅಪೈತ ಕೊಪ್ಪುಂದೂರ ತೂಕೈ ವತ್ತ ಮೆಗೆಲೆ ಗೀತ ತುಕ್ಕ ಅಪೈತ या तू धान या तू हंग या संगतिया या तू दान या तू अंग या
संगातिया हे खंयचे नाटका तरी नाही नाही अशी नाही अशी हांवें बरयल्लें आं. पळय हांवें बरयल्लें आं. ट्यून म्युजीक पुरो हांवें केलें हां हां ऑर्केस्ट्राचे ना वय ಕೆಲವು जण ट्यून बांदताची ऑर्केस्ट्रा बांदूंक कळना तांकां आं ऑर्केस्ट्राक आनी एकल्याला धांवताची आं एक ट्यून काय म्हणी करताची वय आनी ऑर्केस्ट्राक तांकां कसो करता म्हणून कळना वय हें मेगेला कोणाकय हांव ॲड दिना ऑर्केस्ट्रा मेगेलें जावं हांव कंपोज करता आं हां हय आं. आनी केरळाच्या कारण हं. तांकां वाजयतल्यांक हांव दिता वय. नोट्सांनी घालून तांकां दिता वय वय स्पॉट गीक नोट्सांनी घालून हांव हेंची हं, हं, हं. मेगेलें ऑर्केस्ट्रा हं. आनी एकल्यान ऑर्केस्ट्रा घाल्यार म्हाका जायना समजना इता म्हळ्यार मेगेलें लायकिंगाक तें वय वय सूट जायना तांगेलें मराठी पदा खंय दिला वय तुम्ही मराठी म्हळ्यार त्रिभाषा संगम म्हणून आं एक कॅसेट केला वय तांतू कोंकणी मराठी तें पद्मिनी नायकान तिणी म्हणलेलें आं वय लेडीज वॉयस मोस्टली वय. तांकां पुरो लेडीज वॉयस हं, 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 हं. आनी तुमी अभिनय केला न्हू हां वय ते परस स्कूल डेसांत स्कूल की- डेज स्कूल स्कूल डेज ताजे नंतर हांव अभिनय रंबय येता म्हळ्यार प्रोग्राम्स म्हाका चड कंठापटी वय प्रोग्रामां कॉन्सर्टीज जाताना अभिनय आनी करच्याक म्हाका संदर्भ मेळ्ळी आं स्कूल आसतना आमगेले मेगेले आमी आशिल्ले ट्रूप आमी वचून दावणगेरे इंटर स्कूल आं हां ड्रामा कॉम्पिटिशनाक फर्स्ट घेवन आयले सिल्ड घेवन आयले वय आमगे स्कूल गणपती स्कूल शिकयला वय त्या स्कुलां भितर वय आतां तुमगेले सगळे हे गायना हे कॅरियरांतू हं. तुमकां एक उडगास दवरता तसल खंयचे एक घटना आसा की आतां तुमी 5,000 चड प्रोग्राम दिला वय. देश विदेशांत वय दिला वय दिला आमगेले भारतांतूय मस्त कडेन दिला दिला वय म्हणटा तुमकां एक उडगास केन्ना एक वरचे तसले कसले एक संदर्भ ते केरळ मित्रां मेळ्ळे वय वय ते प्रोग्रामा वय मागीर प्रोग्राम जातरी आं तेच प्रोग्राम जातरी जेन्ना म्हाका तेच स्टुडंट्सांनी पुरो म्हाका उक्कोण जेवणा वतना खांद्यार बसून उक्कोण मेरवणी करून उक्कोण घाला आं एक ग्रावंडार एक सुत्त काडून आं ठाकूरदास जिंदाबाद म्हणून आं वय वय तशें तें म्हाका मेमोरेबल कित्याक म्हळ्यार तस्सल ते एक नमने ऑडियन्सांनी आं तें लायक करून म्हाका खांद्यार बसून वरचें म्हणून जालें आं तें एक मेमोरेबल वय प्रोग्राम हांव दिल्लें आं हां हय आतां तुमकां सादारण एक 72 वर्स वय वय आत्ताय तुम्ही कार्यक्रम दिता आतां आसाचे वय दिता हे हज्जी मागशी गुट्ट कसलो काय देवाला आशीर्वाद आनी जनाल लायकिंग आं जनाल सपोर्ट वय आनी तागेले आशीर्वाद दोनी शिवाय मेगेले कांय ना आं हांव फूड म्हणला म्हण आतां म्हणटा आसता म्हळ्यार आनी एक कसं म्हळ्यार मेगेले वॉयस डल करून घेयनी हांव आं वय बॅड हॅबिट्स कांय ना आं. कांय करून घेयनी स्मोकिंग ना वय हें ना आनी दिसाक एक हाफ एन आवर मुक्काल घंटो एक प्रॅक्टीस करताचीच हांव पळय वय 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 तशें आशिल्लें न्ही ती प्रोग्राम इवन 10 days बॅक हांव प्रोग्राम दिलो हां 10 days बॅक वय वय जाल्यार तुमी आत्ताचे नवीन पदा ओटू अपडेट करून घेनातील तो कोण वय तुमगेले येतले हन्य आसा पळय कोण श्रोतृ हे पळोवचे येतले जन आसा वय पळय वय आयकूंक. वय वय तांणी सादारण चिक्की प्राय जालेले आसता की ना आत्ता चेडू यो, तें मॅडम आं तें तूं सांगता न्हू आं कशी म्हळ्यार ಕೆಲವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಶಿಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಹಾಂ ಹಂಗನೇ ಬಾಯರ್ ಗಾಂವಾನಿ ಹಂಗೆ ಅಸಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಅಸಜ್ ಹಾಂ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 25 ವೈ ಬಟ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್ 1948 19 ಓಹೋ ವೈ 50 ಪದನ್ ನಿಮಗಿತ್ತು ಓ ವೈ ಇವನು ಚೀಟಿ ದಿತ್ತ 50 ಸಾಂಗ್ ವೈ ಕೆಲವು आमकां कन्फ्यूज जाता आमकां लगे आसना रेडी स्टेजार रेडी आसना नाही हांव रेडी आसता म्युझिशियन्स रेडी जावं ना तांणी म्हळ्यार आत्ता चेडवांकय ते हे आसा न्हय नातल्यार आतां नाटू 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 ना हे 5 जण रफी हां मुकेश ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಂ ಚೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಗಿ ಜನ ವೈ ತಂತು ಮುಖೇಶ್ ಮುನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಹಾಂ रफी किशोर ಹಾಂ आशा लता लता ते 4 जण आणि काही आत्ता यंगस्टर तोंडांत असायचे वय वय मला तांगेले फास्ट सॉंग आसना वय वय फास्ट सॉंग्स लायक करतात वय फास्ट आसा स्लो आसा हां आनी तुमी आतां ब्लायंड स्कुला चेडवांक शिकयता म्हळ्यार क्लासिकल क्लासिकल वय ताजे बद्दल हे सांगया तुमी तांकां पुरो हिंदुस्तानी क्लासिकलाचे हां हे बेज हां कीबोर्ड शिकयता हां तबला शिकयता वय तबला नाही तांकां आतां दोळ दिसना जाल्यार तुमी ते शिकोवचे विधान कशें तें आयकुनूच मेमरी हां वय आतां आमगेले पळय चड हें आसा ग्रास्पिंग पवर्स मॅडम कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त आलोचन करतना दोळ मुचून आलोचन करताची वय आमी मस्त खुशी जाता दोळ मुचयताची तांकां तें ना ऑलरेडी दोळ मुचून आसता वय सो दे कॅन एन्जॉय द म्युजीक मोर दॅन अस वय आमगेले पळय चड एन्जॉय करत हां हां आमगेले पळय चड ग्रास्पिंग पवर आसता तांकां आमी कशी एक आलोचन करतना दोळ मुचून वय तांकां नॅचुरल मुचून आसना वय 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 तें देवालें गिफ्ट तांकां वय वय
बट हांव शिकयले स्टुडंट्स लायक पिक करता वेगवेगळे पिक करता कीबोर्ड एक दोग जाण मागीर स्टुडंट्स कीबोर्ड एक्सपर्ट रावला एकलो वय तांणी आनी ಸ್ವಲ್ಪ दिसान कीबोर्ड तो प्रोफेशनल आनी एकलो हांव शिकयलो तबलजी शिवमोगाच्या आमकां तो तबला शिकयलो हांव ताका शिवकाम भितर ट्रुपां भितर तबला वाजयता आसता वय एक ट्रुपा जॉइन जाला थंय तबलो वाजयता वय वय म्हळ्यार हांव सायंटिफिकली शिकयता शिकयताना कांय ना बा अंतू इंडियन आनी वेस्टर्न डिफरन्स काय ना सारेगामा पदनिसा आमगेले इंग्लीश आनी CDEFGABC आमगेले सारेगामा पदनिसा एकच आहे CDEFGABC होय सारेगामा पदनिसा एकच तांतू मात कॉर्ड्स म्हणून एक एक्स्ट्रा आसा आंतू खंयचे आंतू वेस्टर्ना भितर कॉर्ड्स म्हळ्यार 3 नोट दवरचे स ग प त्यान धरल्यार कॉर्ड्स जाता आतां तुमकां सांग कॉर्ड्साचें एक हें सांगता पळय स ग प हें कॉर्ड अकेले हें आमकां ऑर्केस्ट्रा दिता तें कॉर्ड पडल्यार ताका मेलोडी विंगड जाता वय तें D मेजर E मेजर C मेजर तशी जी डिफरन्स हिंदुस्तानी बी कॉर्ड्स म्हणना सरगम मात्र सरगम विंगड राग आसाचे विंगड राग आसाचे म्हळ्यार मालकंसा भितर स ग म ध नि स तांतू हें ना म ध नि स नि ध म ग स तांतू री ना स ग म ध प ना स ग म ध नि स तांगेला वेस्टर्न तशी ना प्रत्येक सारेगामा पदनिसा प्रत्येक रागार सारेगामा पदनिसा मेजर मेजर म्हळ्यार मेजर ग अर्ध धरल्यार मायनर आतां तुमकां एक डिफरन्स सांगता हें मेजर C मेजर D मेजर म्हणटा स ग प कळ्ळें न्हू तुमकां डिफरन्स ग अर्ध धरल्यार मायनर स ग प पळया स ग प स ग प तें मायनर कॉर्ड तें D मायनर तें D मेजर मेजर मायनर एक अर्ध नोट डिफरन्स ग चेंज जाता तशी हांव तांकां करेक्ट जावन तें कशें ताजे कॉर्ड्सांनी बरोवन दिवन पुरो शिकयता हांव तेजे हांव सायंटिफिकल शिकल्यार कोण जाल्यार शिकयत तुम्ही नाटक आनी म्युझिक दिला सुमार 400 नाटकां 400 ड्रामास तेन्ना ते पुराय ಸ್ವಲ್ಪ फिल्म ट्युनार म्हणचे आशिल्ले वय तेन्ना पुरो फिल्म ट्युनर म्हाका एक उडूक आसना पद म्हळ्यार तुळू नाटक कन्नड पुरो वता आशिल्लो न्हू हिंदी अशें हिंदी अशें तें अशें तुळू खंयची म्हणून म्हाका ड्रामा एक नियरली एक 400 ड्रामास जे हांव दिलेले म्युजीक वय तुमकां हे पद सांगचे हे हव्यास आसा हे तुमकां मनाक म्हळ्यार रिलॅक्स करूंक एक वाट जावन आसता की न्हय कशी आमकां खोशी जाता पद म्हणटाना आनी एकल्या शिकयतना म्हाका खोशी जाता आनी म्हाका तांतू पद म्हळ्यार आमगेलें हें नव्हता आमी एन्जॉय करतात आनी एकल्याक शिकयतना आमकां हें मेळटा कसं ना बेगीन शिकयलें करेक्ट शिकता तो म्हूण करेक्ट शिकतलो स्टुडंट आसलो आमकां आनी खोशी जाता हांव शिकयलें करेक्ट नोट दिवन तशें आमकां तांतू बोर म्हूण जायना ಕೆಲವು ಜನ जाता ಕೆಲವು ಜನ म्युजीक म्हळ्यार सांगता हेंची घेवन म्हाका तें बरें काय ना म्युजीक आतां आमगेलो कार्यक्रम आमी अखेर करूंक येताची खंयचेय एक आनी खंयचेय पद सांगचे जो हे आसा की तुमकां खंयचे निमगेल्यार सांगया वय तलत मेहमूदाला तलत मेहमूद आयकनी तें वय तलत मेहमूद तागेलें लायक तागेले रफी वरेजी चिके शेकिंग वॉयस चिक्के वॉयस भितर शेकी आसता शेकी म्हळ्यार नॅचुरल तें काडची न्ही तें तागेलें नॅचुरल तशें आमी काडका जाता तागेलें हय जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द भरी दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ ये समझेगा कौन यहाँ दर्द भरी दिल की जुबान जाए तो जाए
का चिकेची रफी वगैरे चिके वय लायक वायस वय. लायक म्हणा रे वय. एक टाइम मारी हिट झाला होतो वय 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 त्यालाच मेहमूद म्हणा रे बारे गझल किंग म्हणून नाव असतं तागेलं गझलांपैकी वय 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 बार लायक नाव येईल वय वय तुम्ही कन्नड जो तसल फिल्मा पद आणि सांगू वचनीची कन्नड वय वय. कन्नड म्हणा रे म्हाका आमगेले ते आम्ही सूर करतना आम्ही प्रोग्राम करता असताना एक प्रोग्राम असला रे हां तातूंत एक 20 सॉंग्स लिस्ट केला म्हणले की आमी वय त्या 20 सॉंग्स पैकी 17 सॉंग्स हिंदी हां जनरल डिमांड तशी आशिल्ली वय एक जेव्हा दोन कन्नड 17-18 सॉंग्स हिंदी वय 2 सॉंग्स मात्र 2 सॉंग मात्र वय वय विंगड कन्नड आणि हां असतात ये हंग मंगळूरांतगी पूरा कಡೆ नाही हां पुरा ऑलमोस्ट हां त्यात म्हणा रे केरळा मित्र मलयाळम सॉंग्स म्हणून प्रोग्राम विंगड असता वय मलयाळम प्रोग्राम म्हणून त्यांनी वय विंगड हिंदी असल्या रे पर्टिक्युलरली हिंदी प्रोग्राम एक मलयाळम जेव्हा घालतात तितले बाकी पुरा हिंदी वय वय तमिळनाडाचे आमकां वय ते तमिळ सौंदरराजन आणि हांव ಒಟ್ಟು प्रोग्राम दिला ओहो पी सुशीला हां सौंदरराजन आणि हांव वय तांणी तमिळ हां आणि ती पैरेकली गेलेली असता वाणिज्यराम मेगल ಒಟ್ಟು पद मला वाणिज्यराम वय 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 वाणिज्यराम नाही पी श्रीनिवासन तुम खंय पळयलेले पी श्रीनिवास मेगेले घाटवयर एक 10 प्रोग्राम आशिल्ले 10 प्रोग्राम हां 10 प्रोग्राम तो येयलो पी आनी मेगेले हां पी श्रीनिवास आनी हांव ಒಟ್ಟು आशिल्ले त्या प्रोग्रामाक 10 प्रोग्राम मेगेल उठू आशिल्लो तो मेगेल रूमा नेक्स्ट रूम ताका हां दोग जाण लग आशिल्ले सांजे उलोवचे बसतालो तो ठाकूर साहब हां बने म्हणून वय वय उलोवच मस्त आशिल्लें वय आनी ताका मेगेल प्रोग्राम म्हणल्यार भारी खोशी जालो ताका प्रोग्राम ताणेच म्हाका मोहम्मद रफीर पुनर्जन्म म्हणून एवॉर्ड दिला हां वय आणि आम्ही थोडे तुम्ही आमकां पेटयलेले फोटोज पळया हां वय पण हां हां एक आवाज वय अनोखा अंदाज हें पुरा जनरल मिक्स वॉयस हां हां वय पुरा जनाले मुकेश असते वय 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 आणि हेमंत कुमार रफी महेंद्र कपूर तलत महमूद मुकेश वय मन्नाडे तोग्गू मन्नाडे वय वय तो हेमंत कुमार मध्ये कर्नाटकाचो वय किशोर ऑफकोर्स कळना रफी वय 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 तांगे प्रोग्राम हां अर्थांजली मेगेल वय 22 हां 3 डिसेंबर वय वय 3 डिसेंबर 22 वय ओके डिसेंबर 3 हां ये नव भारत ये रिसेंटली एक 15 डेज बॅक की डेट आस नव्हती वय वय 23 वय वय. ये मार्च मार्च 16 तारीख वय मार्च 16 मार्च 16 दिले ओहो वय वय मार्च अर्थांत. 16 वय ओके वय हां ये प्रोग्राम ये- पद्मिनी नायक हां पद्मिनी नायक आणि हांव वय 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 डॉन बॉस्को कॉलेज दिसता हां हां वय ओके हे म्हाका सन्मान दिला तांणी हां वय वय हे हंगेले कान हंगेले एक इंटरव्यू तुमकां इंटरव्यू V4 आचले इंटरव्यू ओके वय ओके हां तुमके एक हां हे लायन्स क्लबाच्यान गान कला केसरी म्हणून म्हाका अवॉर्ड दिल्ली वय वय ताजें सर्टिफिकेट तें हें मेगेले गुजराता भितर जालें अहमदाबाद मोदिल गांवांत हां थंय मेगेले प्रोग्राम जाल्ले वय वय तांणी रफी म्हाका साऊथ इंडियन रवी म्हणून घाला तांणी रफी ठाकूर म्हणून घालचे बदलाक रवी ठाकूर म्हणून घाला हां हां वय वय ओके जाओ भारी संतोष जालो सुमार 1 घंटो वय आम्ही 1 घंटा जालो साधारण 1 घंटो जालो वय हिंदी पदा एक प्रपंच तुम्ही आपोवन वेले आमकां वय पोरणे पद पुरा जन वय वय मोहम्मद रफी मन्नाडे मुकेश तलत महमूद, महेंद्र कपूर हेमंत तलत कुमार, महमूद वय, वय. हेमंत कुमार हांगेल सगळ्याले एक पद ऐकूचेक वय. अवकाश आणि ते विभिन्न रितीरी तांगेल ध्वनी अनुकरण करून तुम्ही सांगचे त्या एक चाकचक्यते आम्ही वय, वय. पळयली त्याची भारी संतोष जालो आमगेले वीक्षकांकय मस्त संतोष जाला म्हण हांव खंडीत लेखता तुम्ही हांगता येवन आमकां आनी आमगेले वीक्षकांक हे आनंद दिले खातीर तुमकां खंडीत धन्यवाद तुमकां म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवन मेगेले इंटरव्यू काण घेतल्याक आनी तुमकां एक धन्यवाद हां सगळ्यांक